Catuci be mister vici mai me berit kudiso संसाराचे मोल जावन दिल्या अमोलेक त्या रक्तासो औकार कुशीत जल्म घेतल्या प्रजांच्या वोडरायांचो मनशापासून मोनिसालो आपुटांकार कुशीसो आपल्या मोदे बोवून गेलो शिंडावन शिवसतासो जिनी शेगी काबार केलो दाखोन वेचीत मोगतासो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेसू ख्रिस्त ते बोमोगच्या भवनांनी बणिनो पुढच्या आयतारा दिसा आमी भाग्यवंतू त्रित्वेचो मिस्तेर संभ्रमलो आणि आज आमच्या कथोलिक पवित्र सभेचो आनी एक मिस्तेर जेजूच्या कुडी रक्ताचो दाबाचो आमी संभ्रमता हाका कोर्पुस क्रिस्ती म्हणी आमी आपयता. साद्या उतरान सांगचें जाल्यार पवित्र येवकरिस्ताचें फेस्त जेजूच्या हाजीरपणाचें फेस्त तोच येवकरिस्त परत्यान आमी भेटूंक हांगासर आसां. जेजू आमकां ह्या येवकरिस्तान भेटता. आमची काळजां मनां नितळ करून ताका स्विकार करच्याक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळीं उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakulka, Sumia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka, Sumia kakulka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा
सर्गींच्या रायान सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. जे कोणीही मिसाचें बलिदान दिलां तें साव दिलां तांचे पसोतू तशेंच आमच्या जन एकल्याच्या ते सव पसोत ह्या वेळार मागया. सुम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सुडवंदरा तुझे कष्ट मरणाच्या वगडासाक हो आजपाचो संस्कार तुवें आमकां मोडून मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी बुकां आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सुडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें. तवळ मोइजेन सरेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगलें आनी सगळ्या लोकांन एका थाळ्यान जाप दिवन म्हळें सरेस्परान सांगली सर उतरां आमी पाळटले हांव. देखून मोइजेन सरेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलेच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बेली बटयली आनी पाड्यांक मारून सरेस्पराक शांती बेली बटयली. मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदानांत घालें आनी उरलेलें अर्दे रगात वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सरेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले हांव आमी ताका विधेय जातले हांव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडोवन म्हळें हें तें रगत सरेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्याचें देवाचें उतर हें. सोडवणी पासत
हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. सडवोले पासत हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. कितें हांव दिवं सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवोले पासत हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. सडवोले पासत हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. सर्वेस्पराच्या तोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण पोसवाती. हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपून म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. सडवोले पासत हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. सडवोले पासत हरका स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाकंतलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, येदळूच लाभिल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्नानांत उतरलो. हो तांबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय, निजा की तो हे श्रेश्ठ सस्सू न्हय. आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती चडवून तांणी आमकां जोड दिली. बोकड्यांची आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करून सकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रगताक आनी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कतवीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांतावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळ करण जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या करारा काल आदारलेल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपणायलेल्यांत तांकां बसयल्लें ससनाची दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia.
हांवूच तो सर्गिंतांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो म्हणटा सुमी हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. बेकमीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणालो, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शेरा भितर वचा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वचा. आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हडो माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शीस बायटसन गेले आनी शेराक पावले. थंय ताणें सांगिल्लें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी ताणीं पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगूंक लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें, सुमेस्त मनशां पासत वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां 10 फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक बायटसन गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते बोमगच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमता. वा साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार पवित्र येवकरिस्ताचें फेस्त. आतां सवाल हें की हर एका दिसा आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. तुमी थोडीं हर एका दिसा मिसान भाग घेतात, ब्रेस्ताराचें हांगासर मिसाक येतात, आयताराचें मिसाक येतात. म्हणटना वर्सांत आमी जायते फावटी पवित्र येवकरिस्त भेटयता. अशें आसता एक प्रत्येक फेस्त पवित्र येवकरिस्ता खातीर कित्याक? सवाल वाचपी. हाचे फाटल्यान एक चरित्र आसा. सांत जुलियाना ही एक बेल्जियम गांवची माद्र. हिका तवळ तवळ जेजूचें दर्शन मेळटालें आनी ह्या दर्शनांत ती एक सोबीत संद्र पळयताली, फूल मून. आनी त्या सगळ्या संद्रांत एक कडेन कितेंगी एक काळें कत आसलें
आनी हें दर्शन एक दोन पावटींनी तवळ तवळ तिका मेळटालें, पूण हाचो अर्थ कितें म्हूण तिका कळीत नासलें. सगळो संद्र आनी तातूंत एक काळो तिबो, ब्लॅक डॉट. आनी ह्या दर्शनाचो अर्थ ती जेजू लागीं मागता, म्हाका हाचो अर्थ सांगून दी, उगडापें कर म्हूण. आनी ह्या वेळार जेजूचो तिका आनी एका दर्शनांत सांगता की हो सगळो संद्र जावन आसा देवस्तुतेचें वर्स, द लिटर्जिकल इयर, जे आमी आदवेंताच्या पयल्या आयतारा सुरू करता आनी जेजुरायेच्या फेस्ता संगी संपयता. कशें आमच्या भुरग्यांनी येदोळूचो एक नवें शिकपा वर्स सुरू केला, तशें आमकां आमच्या धर्मसभेंत एक देवस्तुतेचें वर्स म्हूण आसा, लिटर्जिकल इयर. आनी तें आदवेंताच्या पयल्या आयतारा सुरवातून आमी जेजुरायेच्या फेस्ता संगी संपयता. हो सगळो संद्र जावन आसा तें देवस्तुतेचें वर्स, द लिटर्जिकल इयर. आनी तातूंत आसो काळो तिबो वा ब्लॅक डॉट कितें म्हळ्यार पवित्र येवकरिस्ता विशयंत एक फेस्त आसना जावचें. म्हळ्यार तवळ म्हणसर हें फेस्त नातरलें वा पवित्र येवकरिस्ता विशयंत एक विशेष आचरण नातरलें. आनी तो जावन आसा काळो तिबो. म्हळ्यार जेजू ह्या दर्शना मुखांतर कितें सांगतालो, ह्या देवस्तुतेच्या वर्सांत पवित्र येवकरिस्ता विशीं नियाळचें, ताचो गूंड मिस्तेर समजोवचो एक अवकाश जायजे आनी त्या खातीर एक फेस्त आसा करीचे म्हणून जेजू ह्या दर्शना मुखांतर सांगून दितालो. आनी उपरांत तिणें हो संदेश तिच्या आत्मीक निर्देशकांक बिस्पाक पावयलो. आनी अशें त्या दियेसिजींत, लीज म्हणच्या दियेसिजींत हें फेस्त संभ्रमूंक सुरू केलें. आनी उपरांत तें सगळ्या इगर्जमातेक विस्तारलें. आनी पापा अर्बन फोर्थ, पापा उर्बन चवथो आनी 1264 इसवेंत, म्हळ्यार त्या वेळार ही जुलियाना सोरोन येदोळूच 100 वर्सां जाल्लीं, हें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेक विस्तारायलें. आनी त्या देखून आज आमी हांगासर हें फेस्त करते आसा. हांवें म्हळें सगळ्या वर्सांनी हर एका दिसा म्हणले बरी आमी फेस्त आचरण पवित्र येवकरिस्त भेटयत आसतना हे एक विशेष फेस्त कित्याक पवित्र येवकरिस्ता विशीं. पळया, आमी आमचो जल्माचो दीस आचरण करता न्ही, तशें म्हणून गेल्यार हर एक दीस आमचो जल्माचो दीसच. कितें म्हळ्यार आमी रातीं न्हिदून गेल्ल्या सकाळीं उठता म्हूण आमकां गॅरंटी आसना, पूण आमी सकाळीं उठता आनी आमचो दीस सुरवात जाता म्हळ्यार हर एक दीस आमच्या जल्माचोच म्हूण येता. पूण बर्थडे, आमच्या नीज जल्माचो दीस आचरण करतना त्या व्यक्ती विशीं नियाळोवंक, त्या व्यक्तीचें बरेंपण वाखणूंक आनी त्या व्यक्ती तावन मेळचे देणगी संभ्रमूंक आनी त्या व्यक्तीकच एका रितीन मान करूंक आमकां अवकाश मेळटा. त्या देखून आमी जल्माचो दीस आचरण करता, संभ्रमता. तशेंच हांगासर हो एक विशेष अवकाश पवित्र येवकरिस्ता विशीं आमकां दिला जाल्यार ह्या पवित्र येवकरिस्ताचो मिस्तेर नियाळोवंक, ताची गुंडाई समजूंक आनी हो येवकरिस्त आमच्या जिविताचो एक खरो वांटो करून घेवंक अवकाश करून दिला. त्या देखून वर्सां मध्ये हें फेस्त आमी आचरण करता. पवित्र येवकरिस्ता विशीं आमची भक्त वाडोवंक, हो मिस्तेर नियाळोवंक आनी हो गुटो आमच्या जिविताचो एक वांटो करून घेवंक. भोव निबडीनो, ह्या पवित्र येवकरिस्ता विशीं एक 2-3 संगती तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां. पळया, आमच्या घरांनी वा आमच्या कामाच्या जाग्यार वायफाय म्हण आसा. वायफाय कितें करता, तें इंटरनेट कनेक्शन दिता. आमच्या घरांनी सयत आसा, कित्याक आयच्यो काळाच्यो टीव्ही त्यो इंटरनेट टीव्ही, जे कितें आमी मोबायलार पळयता, कंप्युटरार पळयता, तेंच आमच्या टीव्हीर पळोवंक जाता.
आनी हाका कितें गरज आसा वायफाय गरज आसा वा कनेक्शन गरज आसा इंटरनेटाचें आनी हे वायफाय वापरचे मुखांतर कितें करता आमी एकामेका संबंध बांदून हाडटा आमचें काम सुलाभ जाता आमी आनी एका व्यक्तीक वचून थंय मेळचें म्हणना बगाड पयस आसुनूच त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक जाता व्हिडिओ कॉला मुखांतर संपर्क दवरूंक जाता आमची कामां करूंक जाता पवित्र येवक्रिस्त आमी घेतलो जाल्यार मोगाळ भोव नडबडिनो देवा आनी आमचे मदलो संबंध तो सदांच जिवो दवरता मातेवाच्या वांजलांत जेजून सांगलेलें उतर आसा संसार आखेर जाता पर्यंत हांव तुमचे सोबे आसतलो तो कशें आसा तो पवित्र येवक्रिस्त मुखांतर आसा पवित्र हर एका इगर्जेक आमी वेतांव तेन्ना थंयसर थाबेरनाकल आसा आनी थाबेरनाकला लागसर एक दिवो पेटते आसा आनी दिवो जावन आसा ह्या थाबेरनाकलांत जेजू न्हीज जावन खरेपणी हजर आसा म्हूण पळया हर एक येवक्रिस्त त्या जेजूच्या हाजीरपणाचो संकेत आनी तें हाजीरपणू आमचे तें जिवो करता आनी आमकां आनी देवा मदें एक संपर्क आसा करता पवित्र येवक्रिस्तांत जेजू आमच्या काळजांत उंड्या आनी वायन रुपार येता मात्र न्ही हांगसर परगटलेल्या उतरा मुखांतरी तो आमचे लागीं उलयता पळया कशें हें कनेक्शन जेजू जिवाळ दवरता गे म्हूण दुसरें आमच्या चलत्या जिवितांत आमी वापरची एक वस्त आसा पावर बँक म्हळ्यार आमचे मोबायल आमी वापरता आसतना कितें जाता ताची बॅटरी उणी जावनूच वता चिंत्यात आमी पळयनार आसा आतां बॅटरी उणी जाल्ली जाल्यार कितें करचें तें आमी परत्यान रिचार्ज करचें पडटा पूण आतां थंयसर आमकां प्लग पॉयंट मेळना जाल्यार वा करंटाचो अवकाश ना जाल्यार कितें करता आमी एक बॅटरी हातान घेवन वेता ताका पावर बँक म्हणटा तातूंत पावर आसा आनी तें आमच्या मोबायलाक कनेक्ट केलें जाल्यार मोबायलाक पावर मेळटा पवित्र येवक्रिस्त आमी घेतलो जाल्यार मोगाळ भोव नडबडिनो एका रितीचें स्पिरिच्युअल पावर बँक कित्याक ह्या पवित्र येवक्रिस्तांतून आमकां आधार मेळटा मात्र न्ही आमच्या आत्मीक जिविताक खण मेळटा आत्मीक जिविताक खण मेळटा जो आमच्या वांजलांत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आनी जो म्हाका खाता तो भुकेवचो ना जो म्हाका पातयेता तो थानेवचो ना पळया बूक आनी थान कशें जेजू पवित्र येवक्रिस्ता मुखांतर भागयता जे कितें आमी खण खाता त्या भशेन आमी जावंक आसा आनी पवित्र येवक्रिस्तांत जेजू आमच्या आत्मीक आमची थान आनी बूक थांबयता मात्र न्ही आत्मीक जिवितांत वाडोवंक आमकां आदार दिता आमी दिसाक 3 फावटी कुडीचें खण सेवता वा ताच्या की चड थोडे फावटी आनी काण आमचें तें त्राण हाडटा आमची कुडीची वाडावळ बरी जायशें पळयता आमकां भलायकेन दवरता तशेंच हो पवित्र येवक्रिस्त आमकां आत्मीक जिवान भरता तिसरें आनी आखरेचें मोगाळ भोव नडबडिनो थोडे फावटी दोळे दिसनातलें कितें करतात हातांत एक मॅग्निफायींग ग्लास घेतात वा थोडे फावटी हें भांगाराचें रुप्याचें काम करचें कितें करतात हातांत एक मॅग्निफायींग ग्लास घेवन काम करतात तातूंत कितें दिसता ल्हान आसची वस्तू व्हड दिसता तांकां काम करूंक सुलाभ जाता पवित्र येवक्रिस्त एका रितीन ते मॅग्निफायींग ग्लास म्हूण येता कित्याक ह्या पवित्र येवक्रिस्तांत जे कितें देवान आमकां केलां जे कितें जेजून आमचो मोग दाखयला जे कितें ताणें आपणाचो आक्रेसो थेंबो वारोवचे मुखांतर रक्ताचो थेंबो वारोवचे मुखांतर आमचो मोग तो कितलो करता म्हूण दाखयला तें आमकां हर एका पवित्र येवक्रिस्तांत परत्यान नव्यान उगडापें जाता आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जेजू पवित्र येवक्रिस्त घडच्या त्या संदर्भार तो म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करा हर एक पवित्र येवक्रिस्त जेजूचो आमकां उगडास हाडटा मात्र न्ही जे कितें जेजून आमचे खातीर केल्लो त्याग आसा सॅक्रिफीस आसा दाखयल्लो मोग आसा तो आमकां व्हडल्यान दिसून येता
वा परत्यान आमकां नियाळ करूंक आसा कशें मॅग्निफायींग ग्लास ल्हान आसलें व्हड करून दाखोवन दिता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, अशें जेजू आमकां आमच्या जिवितांत आमचें खाण जावन तो येता, आमकां आत्मीक जिविताचो आदार तो जावन येता, मात्र न्ही ताचो मोग त्याग सॅक्रिफायस आमकां परत्यान नियाळूंक गुंडायेन समजूंक आदार दिता. आनी हें फेस्त संभ्रमत आसतना कलकत्त्याची मदर तेरेसा तिणें सांगलेल्या एका उतराचो उडास येता. ती म्हणटा, हर एक येवकरिस्त आमी भेटयत आसतना तो येवकरिस्त आमच्या जिविताचो पयलो येवकरिस्त, तो आमच्या जिविताचो एकच येवकरिस्त आनी त्या येवकरिस्त आमच्या जिविताचो निमाणो येवकरिस्त म्हणून आमी भेटोवंक जाय. फाटल्या दिसांनी आमच्या गांवांत, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या कुटुंबांत पयलो कुमगार संभ्रम आसलो. पयलो कुमगार संभ्रमत आसतना भुरगीं कितल्या उर्बेन आसतात, कितल्या भक्तीपणान आसतात. पूण उपरांत कितें जाता, ही उर्बा, ही भक्तीपण तें उणें जाता. पूण मदर तेरेसा म्हणटा तशें जावंक नजो. बगार हर एक येवकरिस्त आमी संभ्रमत आसतना तीच उर्बा, तोच मोग, तीच भक्त आसूंक जाय. असलो स्पिरीट आमच्या जिवितांत रुता करच्याक तेच येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवातें उसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार. आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापतावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्याच सैम बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मिल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दितार तो, बापा आनी पुता तावन जन्म जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता. पातकेच्या भुगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मिल्लेच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, मोगाळ भाऊ भयणीनो, देव आपल्या पुताच्या कुडी आनी रक्तान सदांच आमकां मोगान पोसता, राखता आनी सांबाळटा. आमकां मागिल्लें सकट दिवंक शकच्या देवा कडेन आमच्या काळजान जगोवन दवरलेले प्रार्थना भक्तीन उबारया. बाप्पा, पवित्र सभेचे मुखेली पापासाय, गवळी, याजक आनी धर्मीक भाऊ भयणींनी तुझ्या पुताच्या जेजूच्या रक्ताच्या संस्कारांतावन बोड आनी सकत आपणावन देवपर्जेची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोडलेल्या उंड्या परी हेरांची सेवा करून तांचे मुखेलपण दाखोवंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताचें बोड आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक, मरणातनीर असलेल्या भावा भयणींक आनी सर गरजेवंतांक नवो बरवसो आनी सवकसाय दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन
बवर्तची आणि देवबिरंतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां बरो पावस लावय. विशेश जावन सागोळीकरच्या सर कृषिकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरें बेळे तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार असलेल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजूचे मांस आनी रगत सेवन आयचे देवस्तुतीचो संदेश आमचे जिणेंत तृता करूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या कास्की तेसांव बसत आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांनी नवें शिकपा बरोबर सुरू केलां आसता. तांच्या शिकपाचेर तांच्या शिक्षकांचेर देवाची कृपे तेणी मागया. ह्या हप्त्यांत जुनाच्या 4 तारखेर एका नव्या सरकाराचें रचन जावंक आसतना संविधानाची मोलां ओकून दवरचो सरकार रचून येवंक दी. सरपरजेचें बरेंपण ती आशेव दी म्हूण आमी मागया. सर्गींचे बापा, पवित्र येवकरिस्त मुखांतर तुवें आमकां दाखयल्या मोगा खातीर आमच्या आत्मीक जिविताक दिवच्या पोशणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हो सक्रामेंत भक्तीन, मोगान, गौरवान आनी खऱ्या तयारेन संभ्रमूंक आमकां आदार दी. सर आमच्यो गरजो तूं पोताक पावय हें आमी मागता तुज्या पोता जेजूचे नांवी. आमेन. उंडोवानी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर. तुझे कुशी पाळूंक दैरान आमकां भर. पेल्या सेवेन जीवंक उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेवंक दैरान आमकां भर. उंडोवानी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भोवन निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनकाने महिमे आमच्या नेत्या सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुझ्या पुताची आज्ञा पळोवन हो एकवट असो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतली आमी सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजक
निरंतर भेटो सो हो यज्ञ ताणे घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासोत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासोत बरयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरे गायता. Povin dळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजार तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोवन ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंकच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergacuya Soumya Jesu तुझे मरण आमी समरमता तुझे जीवन पोट आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागे येवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरोवन मेळ्ळ्यान तुजे आमच्या भाव भयणीच्या कोत कर तांकां आनी तुजे सगळ्या अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पजडीत पंकमळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता.
आमकां मर्यादा मागीर सांगाती भगवान धर्मदत्ता भगवान सांजोजे आनी तुका मार वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorve, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tăi povitratmyacha ekpurna, Sirpodvedar Bapa, Sarvandan ani vaibhav tuka sasnacha sasna. Amen, amen, amen. जेजून शिकयले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवाळ दय करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जीवनाक आपण लाभलेली सुभागी सम्या तुझे भितर म्हाका फावना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर Cristaचे कुडी म्हाका बचाव कर Cristaच्या
रक्ता म्हाका दादोस नाणय म्हाका उदका ताचे कुशीच्या पवित कष्टानो म्हाका घट करा ये बऱ्या जेसू मोचे ग्राणे तुझ्या कायांत म्हाका लिपई वेगळो हांवें सोडूं केदी सोडनाका एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जे कोणाचे फेस्त आमी संभ्रमता तोच आमच्या काळजांत आयला. देव मनीस जाला, मनशांक देवाची भुरगीं करचे खातीर आनी मनशांनी दिसपट तें खावचें खाण तो जाला आनी हें खाण आमकां त्राणान सक्तेन भलायकेन भरता. हें खाण आमी सेवलां. ह्या खाणान आमचें जिवीत नंदन जावं. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तूं दीस पावसर मय पसान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळ कोणा जेजूचें आमोले कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. तीन वाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आम सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नेक आनंदाच्या जीवनाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दय करून बसा. आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी हांगासर संजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत कॅरिस्मॅटीक मागणें आसा. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी त्या दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाचो संभ्रमता. हांगासर 5:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा. आनी सोनवारा दीस आमी मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण करता. तुमकां कळीत आसा हर एक आयतारा संजेचें आमी 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत हांगासर पवित्र सभेचें मागणें करता. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी तें आमी करूंक नातलें. येवच्या आयतारा तावन आमी तें संजेर परत्यान सुरवात जावं 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत पवित्र सभेचें मागणें आनी सक्रामेंताचें आराधन अर्द्या घंट्याभर. ह्या मागण्यांत तुमी सांगाता मेळचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां सुमेस्तांक आयच्या फेस्ताचे कोर्पुस क्रिस्ती फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. आतां निमाण्या बेसवा खातीर उबी रावया.
सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळसा येशूच्या पाक्या बुसोरेच्या मोगान सगळे साचा आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे साचा आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.